नमस्कार. हांव मेघा मिलन शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलांत प्रसार जावचे योगक्षेम कार्यक्रमाचे सर्री एपिसोडाक हांव सगळ्या वीक्षकांक स्वागत करता. आयचे कार्यक्रम हायपरटेन्शना बग्गे. हायपरटेन्शन असलेरी कसं पुरो एक आहार घेवका तशीच कसं पुरो एक प्राणायाम अभ्यास करका म्हणून डॉक्टर विशाखा भट आमकां शिकोवन दिताची. डॉक्टर विशाखा आता प्राणायाम अभ्यासा फुडें एक दोन बेसिक क्वेश्चन हांव निमगूच इश्ट पावता. फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हणल्यार ब्लड प्रेशर म्हणल्यार कसं न्हय आनी हे ब्लड प्रेशर चड ना उणी जाल्यार कसं जाता म्हण. सो ब्लड प्रेशर म्हळ्यार आमगेलो आतां हार्ट कसो आसा ते आमकां ताजें मेन काम कसं म्हळ्यार रगत पंप करून आमगेल पुरा अंगाक पेटोवचें, अंगा पार्ट्साक पेटोवचें. सो पेटयिल्लें तसलें रगत आमगेल रक्तनाळा ಮೂಲಕ पुरा भागाक वचून पावचें तसलें. सो रक्तनाळांतू प्रेशर ना म्हण जाल्यार तें रगत आमी कसं पेटयलां तें आमी पुरा कडेन रीच जायना. एक सादारण एग्जांपल दिवपाक जाल्यार आतां पंपाक करून उदक येदन आमी पंप करून वयर पेटयतांचे प्रेशर नासल्यार वयर वचून उदक पावना. सो तशीच सर्टेन अमावंट ऑफ प्रेशर कसं आसा, ಸ್ವಲ್ಪ अमावंट ऑफ प्रेशर आसूंक आमगेलें रगत पुरा कडेन वचून पावचे खातीर. सो ब्लड प्रेशर म्हळ्यार ताजें एक्सप्लेनेशन. बट ब्लड प्रेशर आनी हायपर टेन्शन म्हळ्यार विंगड. ब्लड प्रेशर म्हळ्यार पुरा जनांकय आसूंका. नॉर्मली म्हाका ब्लड प्रेशर आसा म्हणटांचे ब्लड प्रेशर म्हळ्यार पुरा जनांकय आसूंका. हायपर टेन्शन म्हळ्यार ह्याच रगत वच्ची फ्लो कसो आसा तांचो प्रेशर केदन चड जाता ताका हाय ब्लड प्रेशर म्हूण म्हणचें. ओके, कोणाक पुरा हाय ब्लड प्रेशर जो लो ब्लड प्रेशर आसता स्टार्टींग तुमकां मस्त कसले सिम्टम्स म्हूण दिसना. केदन विपरीत जाता तेदन तुमी स्टार्टींग फर्स्ट उठायल कुडले तुमगेले नेक रिजन आनी शोल्डर पार्ट्सांतू सकाळ उठायल कुडले ಸ್ವಲ್ಪ दुखी ऑब्जर्व करतलींची. ते क्रमेण उणी जावन वता आसेशना ಸ್ವಲ್ಪ टायम नंतर. बट स्टार्टींग उठायल कुडले आसता. आनी केलो जनांक न्हिदून उठयताना माती घेवचे, ब्लड विजन जावचें आनी हातपाय थंड जावचे, नंब जावचे. लो ब्लड प्रेशर आशिल्ल्या जनांक नॉर्मली हात पाय पुरा थंड जावन वता एक पंताक. ओके, ह्या एक सिम्टम ताजे. आनी मस्त नित्राण जावचें, कांय कुडवान अशी आसचें, लायक कसं न्ही काम करता म्हूण दिसना, नुता बैसया म्हूण दिसचें. असल पुरा एक हाय ब्लड प्रेशराचे सिम्टम्स म्हूण येता. आनी केलो जनांक मस्त विपरीत चड जातना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ म्हळ्यार आमगेले उसिराट सान जाता वच्चे. हे उसिराट आमगेले केदन सान जाता आमगेले कोप येवचे, जो इरिटेट जावचे, मस्त वगी इरिटेट जातांची. सो तुमी नॉर्मली ऑब्जर्व करून आसता हायपर टेन्शन आशिल्ल्या जनांक कोप वगी येता, पेशन्स म्हळ्यार उण आसता. सो ह्या पुरा एक सिम्टम. तशी कारण कसं हे बीपी चड ना उणी जावच्याक. सो बीपी चड जावच्याक कारण म्हळ्यार एक केलो नॉर्मल म्हळ्यार आमी आतां खुशेर आसचे आमगेलो ब्लड प्रेशर चड जाता ना म्हण जाल्यार आमी सायकलींग करून आयल्यांची, धांवन आयल्यांची, स्टेप्स चोवन आयल्यांची, मस्त एक्सायटेड जावन आसतना पुरो आमगेलो ब्लड प्रेशर चड आसता. हे चड जाल्यार ब्लड प्रेशर नॉर्मल येता. ह्या नॉर्मल रितीर आमगेलें चड जावचें ब्लड प्रेशर सांगता. सो हें नॉर्मल. एक 10-15 मिनिट्स म्हणटा नंतर ह्या ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल येता. सो नॉर्मल केदन येना तेदन तें हायपर टेन्शन म्हूण जाता. सो ताका कसं कारण म्हळ्यार मेन म्हळ्यार स्ट्रेस. स्ट्रेस म्हणटना स्ट्रेस जाताना आमगेले बॉडींतू केलो हॉर्मोन्स रिलीज जाता. एड्रिनालिन म्हळ्यार एक हॉर्मोन रिलीज जाता. ह्या एड्रिनालिनाचें कसं काम म्हळ्यार फायट ऑर फ्लायट. आतां कसं आमगेलें सिच्युएशन आसा ताका आमी फायट करूका नातल्यार तांतून भायर येवका. सो हाचें फंक्शन एड्रिनालिन केदन रिलीज जाता आमगेले ब्लड वेजल्स नॅरो जाता म्हळ्यार रक्तनाळा रुंद आशिल्ल्या सपूर जाता वता. सो हाजी निमित्ती ब्लड प्रेशर चड जाता. सो तुमगेले स्ट्रेस केदन उणी जाता तुमगेले ब्लड प्रेशर तशी उणी जावका. तुमगेले स्ट्रेस मस्त कंटिन्युअस मस्त दीर्घ कालाक केदन आसता तुमगेले ब्लड प्रेशर वयर चमकना जाल्यार तशी आसता. ते मागीर उण येना तेदन तुमगेलें हाय ब्लड प्रेशर जाता. सो एक स्ट्रेस मेन कारण. आनी इनएक्टिविटी आमगेले मस्त एक्टिविटी ना सो ताजे निमित्त जाता. केलो जनांक हेरिडिटरी जावन आसता, केलो जन स्मोक करतल्यांक आसता, अल्कोहॉल कन्जम्पशन करतल्यांक आसता. सो ह्या पुरा एक कोणाक पुरा हाय ब्लड प्रेशर जाता म्हणून ह्या पुरा एक कारण ताका जावच्याक. आनी केलो जन पेन किलर्स आनी पुरा मस्त घेतांची, मस्त टॅबलेट्स घेतल्यांक ह्या पुरा जनांक हाय ब्लड प्रेशर येवचे चान्सेस चड आसता. आता मी बेसिक क्वेश्चन्स कसं नाशिल्ले बीपी बद्दल ते आमकां डॉक्टर विशाखा भट्टान आन्सर केले. आता मी प्राणायाम कसं पुरा एक अभ्यास करूया म्हणून पळोवया. प्राणायामानंतर कसं पुरा एक आहार घेऊया म्हणून वरे आमकां विशाखा भट्ट सांगताचे.
सो नॉर्मली आम्ही प्राणायाम अभ्यास करता जाल्यार डायरेक्ट प्राणायाम अभ्यास करूनच आम्ही स्टार्टिंग आमगेल्या लूजनिंग एक्सरसाइजाच्यो आसन अभ्यास करून बॉडी ಸ್ವಲ್ಪ वार्म करून घेवन तांची नंतर वार्म जाल्यार बॉडी जो आम्ही आसन अभ्यास करतना आमगेल्या मसल्स वर्क जाता आनी मस्त स्ट्रेचिंग आनी करून जातरी आमगेले हार्ट रेट वयर जावन आसता आनी आमगेले उसिराट कसा आसता दीर्घ जावन आसतना ह्या पुरा सम करचे खातीर शवासन अभ्यास करून तांची नंतर प्राणायाम केल्यार भारी चांग ह्या आमी अभ्यास करता जाल्यार तसल्या रिती आज हांव तुमकां प्राणायाम दाखोवका जाल्यार खातीर हांव प्राणायाम करून दाखयता आसा तुम्ही घरांत अभ्यास करतना लूजनिंग अभ्यास करून तुमगेल्या आसन अभ्यास करून एक थोडे वेळ शवासन घालून मागीर प्राणायाम अभ्यास करयांची सो आसन हाय ब्लड प्रेशर आशिल्ल्या जनांक खंयची पुरा चांग म्हूण हांव सांगता लास्ट क्लास आमी डायबिटीजाचें एक सेशन घेतिलें तांतू आमी केलो आसन अभ्यास केला तुम्ही वापस ते एक पण पळोवन घेया तांतू आमी केलेलं मत्स्यासन न्ही 2 केलेलें बैसून केलेलं गोमुखासन उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन या पुराय डायबिटीजाकय चांग आनी हायपर टेन्शनाकय चांग तुम्ही ह्या पुरा अभ्यास कोण घेवेत ओके सो आत्ता आमी प्राणायाम अभ्यास कोण घेवया दोन्ही हातांतू चिन्मुद्रा आनी हगूर दोळ मुचया प्राणायाम म्हळ्यार प्राण म्हळ्यार आमगेले उसिरू आनी आयाम म्हळ्यार या उसीर आमी दीर्घ गोट करून घेवची तसले सो आमी अभ्यास करता प्राणायाम फास्ट केल्यार तांतू कसनय प्रयोजन आमकां मेळना सो प्राणायाम अभ्यास केन्नाय आमी स्लो आनी सिस्टमॅटीक जावन केलेले तितले आमकां बेनिफिट्स चड मेळटा सो आज आमी करचे तसलो अभ्यास कसो आसा या हायपर टेन्शन आशिल्ल्या जनांक भारी चांग आनी ब्लड प्रेशर उण हाडूंक मस्त हेल्प करता हाजी ओट्टू कोणाक पुरा हाय ब्लड प्रेशर ना तांकां पక్కనే कोपा इश्यूज आसल्यार नीद समर्पण तांकां बरें ह्या भारी चांग आनी प्रिवेंटीव एस्पेक्ट जावन मुखार सुद्दां आमकां हाय ब्लड प्रेशर येना तशें आसच्याकय ह्या तुमी अभ्यास कोण घेवेत सो ह्या अभ्यास हाय ब्लड प्रेशर आशिल्ल्या जनांक मात्र करचे न्ही पुरा जनांनी कोण घेवेत ओके आतां दोन्ही हातांतू चिन्मुद्रा तुम्ही अभ्यास पळोवन घेवन मागीर तुम्ही दोळ मुच्चून अभ्यास करया अभ्यासा मध्येंत दोळ सोडून जाल्यार तितले पळोवन घेवन कांची अभ्यास क्लियर ना म्हण जाल्यार तुम्ही पामिंग करून दोन्ही हात दोळ्या वयर दवरून मागीर हात पळयता दोळ सोडचे मागीर तुम्ही अभ्यास पळोवन घेया अभ्यास क्लियर जाले नंतर वापस दोळ मुच्चून कंटिन्यू करूं ओके सो फर्स्ट आमी शीतली शीतकारी आणि सदंत प्राणायाम म्हणून कोण घेवया या पुराय कूलिंग प्राणायाम आमगेल बॉडी कूल करूकय बारी चांग अभ्यासू आणि कोणाक पुरा मस्त कोप आसा आणि मस्त स्ट्रेस्ड आसची मस्त इरिटेटेड आसची तांकां पुरा या बारी चांग अभ्यासू फर्स्ट वन आता शीतली प्राणायाम दोन्ही हातांतू चिन्मुद्रा आमगेल जीब ट्यूबशे कोण घेवका अशी पुरा जनांक अशी ट्यूब कोण घेवचा जायना करता करता ट्यूब जाता ಸ್ವಲ್ಪ टाइम वतले आतां ट्यूब कोण जातरी आमगेल तोंडातून उसीर दीर्घ जावन घेवका आनी हगूर घेवका ओके संपूर्ण उसीर घेवन जातरी तोंड आमगेल मुच्चून नांकातून हगूर उसीर सोडूक स्टार्ट करका ओके असो आमी 3 राउंड कोरया आमी उसीर सोडची प्रक्रिया कसा आसा त्या उसीर घेवच्याकय दीर्घ आसूका नॉर्मल तुम्ही स्टार्ट करतना अभ्यास स्टार्ट करतना तुम्ही ऑब्जर्व करतलींची तुमगेला एक्सलेशन शॉर्ट आसता इनहलेशन लॉंग आसता अभ्यास करता करता हे समजता वता आनी 2 राउंड कोरया
हगूर अभ्यास राबवूया. या आमगेला शीतली प्राणायाम. नेक्स्ट आमी शीतकारी प्राणायाम कशी करचे म्हणून फर्स्ट पळोवन घेवया. मागीर नेक्स्ट 3 राउंड आमी ओटूकोन घेवया. सो ह्या अभ्यासांत दोन्ही हातांत चिन्मुद्रा आसता. आमगेल जीभ आतां रोल कोरून वयर लागोचाक प्रयत्न कोरया. अश कोन जत्तरी वापस तोंडातुकून दीर्घ उसिर घेवचे हगूर. तोंड मुಚ್ಚುನು मागीर नांकातुकून उसिरू सोडची तसले. कितली हगूर करतांची आमी तितले चांग. ओके, आता मी 3 राउंड अभ्यास कोरया. हगूर अभ्यास राबवूया. आता नेक्स्ट आमी सदंत प्राणायाम अभ्यास कोन घेवया. क्लेंच युअर टीथ. आता ದಂತ ಎಡ್ಕ್ಯಾತುಕುನು ಉಸಿರು घेवचे. तोंड मुಚ್ಚುನು नांकातुकून उसिर सोडचे. हगूर अभ्यास राबवूया. आमगेला तोंडा सुत्त जालेले चेंजेस ऑब्जर्व कोन घेवका. या 3 अभ्यासू करचे निमित्ती आमगेला आंगांतू हीट चड आसल्यारी कूल करूंक हेल्प जाता. मस्त कोप आशिल जनांक, मस्त चंचल मन आशिल जनांक वॉन्ड्रिंग माइंड स्टील करूंक आमकां हेल्प जाता. आमी खंयचेय प्राणायाम अभ्यास दीर्घ उसिराट उठकेदन करतांची आमकां इन्स्टंट जावन माइंड रिलॅक्स जालेले आनी उसिराट दीर्घ जालेले फील येता. आता नेक्स्ट आमी नाडी शोधन प्राणायाम अभ्यास कोरया. हांव आतां एक वेळा कोरून दाखयता. सो आमगेले लेफ्ट हातांतू चिन्मुद्रा दवरका. राइट हातांतू नासिका मुद्रा. 2 fingers after your thumb should be bent. Okay. आता आमगेल राइट नॉस्ट्रिल थंब तुकुनु मुಚ್ಚುका. लेफ्ट हातुकुनु चिया अभ्यास स्टार्ट कोरका. सो लेफ्ट हातुकुनु उसिर घेवचे. लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कोरनु राइट हातुकुनु उसिरू सोडचे. उसिर सोड जतरी वापस राइट नॉस्ट्रिल हातुकुनुच उसिर घेवचे आणि लेफ्ट साइड हातुकुनु सोडचे. या 1 राउंड असल आमी 3 राउंड अभ्यास कोरया. ओके, हांव सांगता आसता तुमी दोळ मुಚ್ಚುನು इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करता आसयेत. लेफ्ट हातांतू चिन मुद्रा. राइट हातांतू नासिका मुद्रा. आता आमगेल राइट नॉस्ट्रिल थंब तुकुन बंद कोरया. लेफ्ट तुकुनु उसिर घेवया हगूर. लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कोरनु राइट हातुकुन उसिर सोडया. राइट तुकुन उसिर घेवया.
लेफ्ट तुकुनु उसिर सोड्या वापस लेफ्ट तुकुनु उसिर घेवचे राइट तुकुनु उसिर सोडचे राइट तुकुनु उसिर घेवचे लेफ्ट तुकुनु उसिर सोडचे आणि एक राउंड कोरिया हगूर अभ्यास राबोनु दोन्ही हातांत चिन्मुद्रा आसो सो आत्ता हांव इन्स्ट्रक्शन दिता केलेलो अभ्यास कसो आसा स्वल्प फास्ट आशिल्ले आमी इन्स्ट्रक्शन तुमी सोडून तुमी अभ्यास करताना मस्त हगूर अभ्यास करयांची सो आज आमी तुमकां दाखयलेले कसो 4 प्राणायाम अभ्यास कसो आसा आमी तीन राउंड केलेले तुम्ही या 10 तुकून 12 राउंड ताई कोण घेवेता कोणा पुरा हाय ब्लड प्रेशर आसा आणि कोण पुरा नॉर्मली कोण पुरा अभ्यास करता की तुम्ही बरे या 10 to 12 राउंड्स अभ्यास करून घेवेता आता नेक्स्ट आमी एक 7 राउंड्स ओमकार चॅन्ट करूया ओमकार चॅन्ट करचे निमित्ती आमकां इन्स्टंट जावन माइंड रिलॅक्स जावच्याक आणि सुमार अनेक रिजनाक आमगेल हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आशिल्ले जनांक बारीचांग आमगेल आज्ञा चक्र म्हळ्यार 3rd आय एक्टिवेट करूक या भारीचांग अभ्यासू सो दोन्ही हातांत चिन्मुद्रा हाडया दोळ मुच्छुनु असो उसिर दीर्घ घेवचे आणि उसिर सोडचे टायमारी ओमकार चॅन्ट करचे अशें आमी 7 राउंड्स ओमकार चॅन्ट करूया दीर्घ उसिर घेया ओमकाराचे वायब्रेशन फील करून घेवया Fill your mind with positivity, throw away all the negative thoughts. Omkar chant korche nimiti, repetitive chanting of Omkara korche nimiti. Angantu kanche namune blockage aslari, clear jauchak sana mattach aslari, help jatta. Amgela pineal pituitary gland kasa asa, the activate kuru help jatta.
आमगेल स्ट्रेस एंग्जायटी आनी मस्त पुरा टेंशन आशिल्ल्या जनांक ओंकार चॅन्ट करचे निमित्ती इन्स्टंट जावन रिलॅक्सेशन मेळटा, मस्त वगी मेळटा. आमगेला ब्रेथ आनी माइंड कसो आसा ता कनेक्ट करूक ओंकारा इज एन एक्सलेंट प्रॅक्टिस. सो आज आम्ही 7 राउंड ओंकार अभ्यास केला. तुम्ही घरांत अभ्यास करताना 21 राउंड्स अभ्यास करयांची. या अभ्यास कोण जतरी पामिंग कोरनु पुरा अभ्यास या करचे. फर्स्ट दोळ मुಚ್ಚುನು केल्यार चांग कंटिन्यूअस शावनु. अभ्यास कोण जतरी पामिंग कोरनु दोळ सोड्यांची. आम्ही कंटिन्यूअस अभ्यास करचे निमित्त दोळ मुಚ್ಚುನುची. आमकां दोळ सोडताना मस्त शुभ्र रिलॅक्स्ड फील जाता. सो या पुराजने या अभ्यास कंटिन्यू करयांची. डेली बेसिसार करयांची. कसने प्रॉब्लेम असलरी मात्र कोण घेवन उकांची. योगाभ्यास म्हणल्यार तुम्ही डेली रेग्युलर जावन तुम्ही इन्वॉल्व कोण घेवका तुमगेला इन्क्लूड कोण घेवका तुमगेला हांतूं रुटीन हांतूं म्हणून हांव सांगता. आतां प्राणायाम अभ्यास जाल्ले. आतां डॉक्टर विशाखा आतां यूजली ब्लड प्रेशर मळकोडले, हायपर टेन्शन मळकोडले मस्त जन सांगताच की मीठ म्हळ्यार सॉल्ट इंटेक उणी कोरपा म्हण सांगताची. हाचे बद्दल तुम्ही कसं सांगचे इश्ट पावताच. वय सॉल्ट कन्जम्पशन उणी कोरका म्हणून सुमार आयकून आसतांचे. इत्याक म्हळ्यार आमगेल्या आंगान सॉल्टांत कसं आसा सोडियम एक मिनरल आसता, सोडियम रिच आसता तूं. ओके, सोडियम आमगेल्या आंगांत चड जालें तेदना आमगेल्या ब्लड वेजल्स नॅरो जावन हायपर ब्लड प्रेशर चड जावच्याक ते एक वाट करता. सो तांचे निमित्ती आमी सोडियम कितली उणी जाता तितली उणी कन्जम्पशन करता. आमी डेली बेसिसान आतां चड जावन मीठ घेवचें. सो सोडियम आमकां थंय तुकून मिठा थ्रू आमगेल्या बॉडीक येवचें. सो तांचे निमित्ती सॉल्ट आमी उणी केल्यार सोडियम आमगेल्या आंगांत उण येता म्हणून खातीर सॉल्ट उणी खावका म्हूण म्हणचें. सो आमी आतां चिप्स आसलांत पुरा सॉल्ट चड आसता, तेल चड आसता. सो ऑल दीज आर अननेसेसरी. आमकां नाक जाल्यार ह्या पुरा कट डावन करता आसलेरी सॉल्ट खावून कांच म्हूण कोणें सांगनांची. स्वल्प स्वल्प अमावंट ऑफ सॉल्ट जावका बट विपरीत चड घालचा नज तशी. तशीच नॉन व्हेज ताका कसं सांगताची. नॉन व्हेज खावेत मीट नॉन व्हेज MEAT मीट कसं आसा ताजे निमित्ती आमकां फॅट आमगेल्या बॉडींतू चड आसता, चड जाता. सो ह्या फॅट चड जाल्या निमित्ती आमगेल्या बॉडींतू बॅड कोलेस्ट्रॉल म्हळ्यार LDL म्हळ्यार कोलेस्ट्रॉल लेवल कसो आसा चड जाता. ह्या आमगेल्या फ्युचरांतू एथेरोस्क्लेरोसिस म्हळ्यार आमगेल्या रक्तनाळांतू प्लेक शे फॉर्म जावन सान नॅरो करता वता. आमकां फ्युचरांतू हार्ट प्रॉब्लेम्स चड जाता हाजे निमित्ती एंड ऑल्सो आमगेलो ब्लड प्रेशर कसो आसा चड जाता वता. तांचे निमित्ती मीट आनी नॉन व्हेज कसो आसा पुरा नॉन व्हेज म्हण हांव फिश आनी पुरा केलो पुरा चांग आसा तळ्ळेल न्हय रांदे केलेलो तसले चांगाची बट केलो पुरा आमी एवॉयड केलेलो तितले चांग. तशीच एक आहार कसं घेवका. हायपर टेन्शनाक एक डायट म्हूण सांगताचे मग ते कसं घेवका. हायपर टेन्शन आशिल्ल्या जनांना 3 थिंग्स फॉलो करून घेवका. एक बॅलन्स्ड डायट, वेल बॅलन्स्ड डायट. सेकंड थिंग म्हळ्यार एक्सरसाइज जो प्राणायाम योगाभ्यास कसा करता. थर्ड वन रेस्ट. रेस्ट म्हळ्यार तुमी स्ट्रेस नाशी. शवासन केल्यार लायकची एवरीडे तुमी एक 10 to 15 मिनिट्स शवासन केल्यार भारी चांग कसं आलोचना नाशी बरी आमगेल्या कॉन्सन्ट्रेशन आमगेल्या मनारी आनी आमगेल्या आंगार आसूं आनी आमगेल्या ब्रिदिंगारी यशी शवासन केल्यार भारी चांग. फर्स्ट वन येता आतां वेल बॅलन्स्ड डायट म्हणल्यार. सो हांत आमी कशी खावका म्हूण पळोवया. आमी एक वेल बॅलन्स्ड म्हळ्यार पुरा बॅलन्स्ड जावन आसूं. सो अरावंड 10 to 20% आमी कार्बोहायड्रेट्स दवरया. एक 10 to 15% आमी प्रोटीना दवरया. 5% आमी फॅटा दवरया. वरनर पुरा आमी वेजिटेबल्साक आनी फ्रुट्साक फोकस करता. हांव लास्ट क्लासान सांगिल म्हणके तुमी खातना लायक कोण चाबून खावका एस्पेशली हे रॉ वेजिटेबल्स आनी हे रॉ फ्रुट्स. सो आतां ब्लड प्रेशर उणी हाडूंक खंयची पुरा आमी आमगेल्या घरांत तूं आशी तसो आयटम कसो पुरा खावन उणी कोर येता म्हणून आतां 1-2-3 सांगता वा. एक हांव फर्स्ट तुमकां सांगिल म्हणके सोडियम आमी उणी कोरका म्हणल्यार तशीच आमी पोटॅशियम रिच फूड घेवका. आतां पोटॅशियम खंयच्यान चड आसा म्हळ्यार घरांत तुज्या नॉर्मल पुरा सिजनांत मेळटा आमकां केळ्यांत पोटॅशियम मस्त चड आसता आनी बोंड्या उदक आसा तांतूय पोटॅशियम चड आसता. अवकाडो आनी आमगेले धंय ह्या पुरा आमी इन्क्लूड करून घेवका आमगेल्या फुडांत. धंय पितान ताका मीठ घालून ना आनी कसं आतां फ्रूट खाताना ताका मीठ मिरसांग घालून खावचें अभ्यास जाला आमकां रुच लायक जाता म्हणून ते आमी एवॉयड करून
नॅचरल कशी आसा तशी खावच तशी अभ्यास करून घेवका. एक पोटॅशियम रिच आनीक एक गार्लीक लसण कसं आसा खाली पोटान तूं दोन्ही गार्लीक सणसण्याची रॉ फॉर्मान तूं सकाळीच घेवका. रिसर्चा प्रकार या गार्लिकान तूं एडिनोसिन म्हणलें कंपाउंड कसं आसा कॉम्पोनेंट या आमगेला मजल रिलॅक्सेंट जावन हेल्प जाता आनी आमगेला रक्तनाळा सान आशिल्ल्या रुंद करूंक आनी प्रेशर आमगेला उणी करूंक हेल्प जाता. सो या गार्लिक हक्क मात्र न्हयशे आमगेल्या रक्तान तूं कसं आंगान तूं कसं चड फॅट आसा या उणी करूंक आनी कोणा पुरा शॉर्ट ब्रिदींग आसा उसिराट शॉर्ट जाता वता तांकां पुरा जनांक हें बारीचांग या तुमी डेली घेवची नाका. एक दीस सोडून एक दीस कोरयता. कोणा पुरा हाय ब्लड प्रेशर आसा तांणी मात्र. ओके. थर्ड वन विटामीन सी रिच फूड घेवका आमी. ओके. रिसर्चा प्रकार कशें म्हळ्यार विटामीन सी कोण पुरा घेतला तांकां हाय ब्लड प्रेशर जो हार्टाचे इश्यूज पुरा उणी दिसला आनी कोण पुरा हेल्दी इंडिविज्युअल जाल्यार कोण पुरा घेयनी तांकां रिस्क चड म्हणून दाखयता आसा. सो विटामीन सी आमी आमगेल फुडान तूं इन्क्लूड करून घेवका. सो आतां विटामीन सी म्हळ्यार खंयचे पुरा फ्रुट्स येता. फर्स्ट आमगेल हावळ पुरा रुची रुची आसचेच खाण. सो हावळ म्हणटा न्हय आमी हावळ नॉर्मली मीठ मिरसांग घालून खावचें तसं सो त्या तुमी अवॉयड करून अशी हावळ खायांची. हावळ्या गोज्जू करून खावेत. ओके. रॉ हावळ केल्यार बारीचांग बट ताजी गोज्जू करून अशी खावच्या गोत नातील जेन्ना मस्त आमश जेत म्हळ्यार जेन्ना ताजे गोज्जू करून रांदय तांणी घालून तशी खावेत. ओके. फर्स्ट हावळ नेक्स्ट लेमन लिंबी बारीचांग विटामीन सी आनी ऑरेंज आनी मुसुंबी टोमॅटो या पुरा विटामीन सी रिच फूड या तुमी इन्क्लूड करून घेवेत. आनीक एक बच्चांगान तूं बी कसं आसा त्या आमगेल्या रक्तनाळ रुंद करूंक हेल्प जाता. सो ह्या आमी कशी घेवका म्हळ्यार फर्स्ट आमी ह्या सीड घेवन धुवन वत्ता घालून सुकोवन ड्राय रोस्ट करून घेवन तुमी पिट्टी जावंक जाल्यार पिट्टी करून तशी दवरत. ड्राय रोस्ट केल्या नंतर अशी कारून करून खावच्याकय जाता. ड्राय रोस्ट म्हणटना तेल घालून अशी बाजूका ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालता म्हणून घालूनच ड्राय रोस्ट करून तुमी एक कांड दवरयांची. डेली तुमी एक टेबल स्पून जेवो घेयांची. या घेवची निमित्ती आमगेल्या रक्तनाळ ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्ट जाल्यार रुंद करून प्रेशर उणी करूंक हेल्प जाता. तशीच ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ एक ब्लड प्रेशर चड जाल्यार कसं करता ಕೂಡಲೇ कसं करता. सो आतां विपरीत ब्लड प्रेशर चड जाला म्हणजे फर्स्ट आमगेल्या लायन ऑफ एक्शन म्हळ्यार उण हाडका. सो उण हाडका जाल्यार कसं करता. फर्स्ट आमी आमगेल टॅबलेट कसं आसा तें घेवका. ओके. केदन विपरीत चड जाता एमर्जन्सी सिच्युएशनान तूं आमी कसं टॅबलेट आमगेन आसा तें घेवका. एक पण ताका आमगेल ब्लड प्रेशर उण आयले नंतर तांणी रेग्युलर बेसिसान तूं एक टावेल घेवन एक 3-4 क्यूब्स आयस क्यूब घेवन टायटली बांदून आमगेल नेक रिजन आनी शोल्डर रिजनाक मसाज करून घेवका. एवरी डे 10 मिनिट्स सकाळी आनी सांजे. या करचे निमित्ती ब्लड प्रेशर उणी करूंक हेल्प जाता. ताजी ओट्टू हांव सांगिल कसं डायट आसा या एस्पेशली त्या वॉटरमेलना सीड्स कसं आसा त्या पुरा तुमी कन्ज्यूम केल्यार तुमगेल ब्लड प्रेशर तुमी नॉर्मलाक हाडूंक जेव रेग्युलरायज करूंक तुमकां हेल्प जाता. बट केन्नाय तुमगेल केन्ना मस्त विपरीत चड वता फर्स्ट आमी ते उणी हाडचे खातीर टॅबलेट घेवूंक जाता. तशी दरलेंक चड BP येवचे एक BP येवचे चड म्हूण सांगताची. दे आर मोर प्रोन टू हाय ब्लड प्रेशर म्हूण सांगताची. ताका कसं सांगताची. सो दादल्यांक कशें म्हळ्यार नॉर्मल जाल्यार तांकां मस्त स्ट्रेस आसता. कॉन्स्टंटली स्ट्रेस्ड म्हूण येता म्हळ्यार कामा स्ट्रेस जाल्ला व्यारा स्ट्रेस जाल्ला आनी घराचे रेस्पॉन्सिबिलिटीज पुरा पळोवन घेवका पुरा मॅनेज करका. आतां बायल मनशां कामा वतांची तांकां इक्वल स्ट्रेस आसता. इक्वल अमावंट ऑफ स्ट्रेस दादल्यांक आशिल्ली तितलो आसता. बट फुडल्या काळान तूं दादली मात्र पुरा रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता आशिल्लींची तेन्ना तांकां दे आर मोर प्रोन फॉर हायपर टेन्शन खूप वग घेवचे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जावचे मस्त कॉन्स्टंट जावन आलोचन करता अशें नेक्स्ट कसं ना ह्या कसं ना म्हणून. सो ताजे निमित्ती दादल्यांक ब्लड प्रेशर नॉर्मली चड आसचें. बट आतां बायल मनशां कामा वतांची तांकां एक्चुअल कंपेर केल्यार भितरचे घराचे पळोवन घेवका भायरचे मॅनेज करका चेडवांले पळोवन घेवका तांकां आतां दादल्यांक आनी बायल मनशांक आतां इक्वल अमावंट ऑफ स्ट्रेस आसा. बट दादल्यांत कसं जाता म्हळ्यार तांणी कोणा लागीं सांगून घेनांची थोड्या लागीं शेअर करून घेनांची पुरा भितरी आसता तांगेल्या लायक तांणी कॉन्स्टंट जावन आलोचन करता आसचें कोणा लागीं सांगून घेनाशी आसचें. ताजे निमित्ती तांकां चड आसता. बायल मनशां तूं आमी पुरा जन उलोवन घेतांची आमकां
नॉर्मली पुरा बायल मनशाक कसं पोट्टा वरना आमी पुरा सांगून घेवचें उलोवन घेवचें पुरा आसता सो तेदा ना आमगेल मन एक पंताका हगूर जाता आमगेला स्ट्रेस कसं आसा मुखारचें कसं की सोल्युशन दिता आमकां सो ताजे निमित्ती सम सोल्युशन आमकां मेळ्ळू आमगेल मन कसं आसा रिलॅक्स जाता सो तशी कंपेर करतना दादल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚಡ್ आसता आयचे एक कार्यक्रमांतू आम्ही हायपर टेन्शनाक कसं पुरा एक आहार घेवका तशीच कसं पुरा एक प्राणायाम अभ्यास करका म्हणून पळोवंक घेतली ती तुमकां कसने एक डाऊट असलरी आयचे एक एपिसोडांतू कसने डाऊट असले तुम्ही कॉमेंट सेक्शनांतू कॉमेंट कराची तशीच ही नेक्स्ट एपिसोडाक खंयच्या विशयार आमी एक व्हिडिओ करका म्हणून तेवय तुम्ही कॉमेंट सेक्शनांतू घालाची हे कार्यक्रम पळयलेले सगळ्या वीक्षकांक धन्यवाद.